Daniel chapter 13 verse 44 and 45. सरेस्परान सुजानाची बोब ऐकली आणि तिका जीवशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियल नावाचे एका तरणाट्यातय आसलो तो पवित्रात्मो जागयलो. उपदेशक chapter 12 verse 13 and 14. सगळे ऐकून जाल्या उपरांत निमाणे एक उतार. देवाक भिवून चल आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ. हे हर एक मनशाचे कर्तव्य, कित्याक देव सर्व करण्याची गुप्त असलेल्या सगळ्यांची लेगून बऱ्या तशेंच खोट्या करण्याची न्याय मुनसुबी करतलो. कीर्तना chapter 56 verse 8. मुझे कस तुवें मेजल्याय, मुजी दुकां तुज्या सिसलेन बरोवन दवर. कीर्तना chapter 139 verses 1 to 5. सरेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केदना बसता आनी केदना उठता तें तूं जाणाय. पयस जावन म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करणयो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतार आजुनी ना तरी तूं सरेस्परा ते सारके जाणाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. लूक chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. सिराक chapter 23 verse 19. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता, पूण सरेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेणा. दानियल chapter 13 verse 50. हेर मालगड्यांनी दानियेलाक म्हळे, ये आमचे मदे बोस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्नान दिलां.